ब्रेस्तार 1 ऑगस्ट सान अल्फोन्स मारिया लिगोर धर्माध्यक्ष आणि धर्मशास्त्री समोरून मुखेल वड बोरी मासली पांट्यांनी घालतात. नियाळाक आदार सोमदिरांत मारून हाडलोली मासली एक खारवीच वळखता. नांव कितें खावंक आनी कातरूंक ओ सुट्टी करपाक कशी तें सगळें जाणा. एका खारव्याक सोमदीर एक ताच्या हातान माती कशी. तो जाय तसो सोमदिराचो ठाव घेता. आपल्याक जाय थंय वेता. ताका वाट सारकीच समजता आनी मासली खंय पडटली तें सारकें समजून घेता. पयल्या वाचपान देव जेरेमियास प्रवाद्या वरवीं आपलो ठाव आनी समज आपले परजे सवे दाखोळ करता. एका कुंभाराचें वर्णन करून जशे परी कुंभारा हातान माती आसून तो ताचें आपल्याक जाय तशें आयदन तयार करता. तसो जेरेमियासाक आपल्या हातान तुय माती म्हूण सांगता. तुका आपूण जाय तसो मोडटलो आनी घडटलो, कित्याक म्हजी पोरसां आपलें मन बदलून म्हजेशी परतून आयिल्ली म्हाका जाय. तांणी मन बदलूंक जाय तेन्नाच म्हाका तुजें वर्तेपण दिसून येतलें असो देव सर्वेस्पर जेरेमियासा लागीं मागता आनी आपलें मिसांव ताचे मुखार दवरता. आमी थोडे फावट जिवितांत आयिल्ल्या वायटाक लागून आडकोळींक आनी कश्टांक लागून देवाचेर आड उलयतात आनी ताका दोशी करतात. आपलें जिवीत बदलचे सुवातेर देवाक गुन्यांवकार करतात. म्हजो थाराव बरें कितें तें वळखून घेवंक जिवितांत आयिल्ल्या आडकोळींचेर जैत व्हरूंक वावुरतली.